मुंगूळ गँगवॉर प्रकरणातलो आरोपी अमोघ नायकाक दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केलो। हेर 10 दुबावितांच्या जामीन अर्जाचेर न्यायालय सोमारा 29 तारखेक निकाल दितलो। आता मेरेन ह्या प्रकरणात 16 दुबावितांचो जामीन मंजूर केल्लो। अमोघ नायकाक 50,000च्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर जामीन दिला। मुंगोल गँगवॉरा भितर दक्षिण गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयान अमोघ नायक ह्या एकुजाक काल जामीन मंजूर केल्ली आसा आनी 10 जाणांनी जामिनी खातीर एप्लाय केल्ले। तांची आतां निवाडो जो आसा तो 29 जानेवारी सोमाराक जातलो। ह्या प्रकरणात आतां पर्यंत 16 आरोपीक जामीन मंजूर जाल्ली आसा। न्यायालयान जामीन दितना अमोघाक 50,000चो वैयक्तीक हमीदार त्याच बरोबर तितल्याच रकमेचे 2 साक्षीदार हे हमीदार स्थानीक हमीदार हे ताका प्रोड्यूस करपा पडटले। न्यायालयाक सांगनासतना गोंयचे भायर वचप, साक्षीदाराक धमकावप न धमकावपाचें आनी त्याच बरोबर अश्यो अटी ताका घाल्ल्यो आसात। ह्या अटीचेर ताका जामीन मंजूर जाल्ली आसा। गेल्ल्या आठवड्याक वॅली डिकॉस्टा आनीक 13 जाणांक सुमार जामीन मंजूर जाल्ली। आतां सद्याक 29 तारखेक जे उरिल्ले आरोपी आसात तांची जी जामीन आसा ताचेर निवाडो जातलो। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू उलयतां।